सगळी उभी राहून मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. आत्म्यान स्वतान बापा A5 A5 पेज 3. भुरग्यां भोवती जमल्या गायन करूंक येता, विस्वास धरून येता बाबा मुखार येता. भुरग्यां भोवती जमल्या गायन करूंक येता, विश्वास धरून येता बाबा मुखार येता. आत्म्यान सदान बाबा पोचूंक येता तुका, आत्म्यान सदान बाबा पोचूंक येता तुका, आत्म्यान सदान बाबा पोचूंक येता तुका, आत्म्यान सदान बाबा पोचूंक येता तुका. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयुश्यच करपा दिवं. माय मोगाचे उपकार आयच्या ह्या दोबाजीक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे पोरबेच्या मिसान कुशालकायेन आज आमी ह्या देव मंदिरान जमल्या जेजूच्या काळजाक आमचो मोग आमचो दिनवास दाखोवंक. भाव भयणीनो, देवान आमचेर पावस घालता. ह्या पावसांतल्यान कुशालकायेन आमची दोतोरी भूंय आमची थंडगार जाल्या. मागुया फावो तितलो पावस ह्या वर्साक येवंक, बरी भलायकी आमकां सगळ्यांक फावो जावं. आज आमी कुशालकायेन येवकार दिता. आमच्या बरोबर आसा फादर मारियान गोंय इस्प्रोयन्सा आमचो भाव. ताका आमची इगोर्जेंत माय मोगाचो येवकार. आमचे बरोबर तो 1 म्हयनो आसतलो 30 जून पर्यंत. आमी ताका कुशालकायेन आमच्या ह्या फिरगोजेंत आनी आमचे समुदायांत माय मोगाचो येवकार दिता. तो आनी हांव बरोबरूच पाद्री जाल्ले. आनी आयज आमचे बरोबर ताका पळोवन आमी खुशाल. ताका बरी भलायकी आनी सगळे तरेचे देवाचे आशिर्वाद जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनान आमी ताका बरी भलायकी आनी कुशालकाय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज हे मिसान वांटून घेतना लुईस पी फेर्नांडीस ही आमच्या भावा पासून आमी मागता. ताची गोची आज 2ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. हे आमच्या भावाक स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना जेजूच्या काळजाची भोगती आमच्या एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या गांवांत अदीक वाडून आज करीत भाशेन मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, प्रिसा प्रिसा काकुतो, प्रिसा प्रिसा काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी
सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोपकार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासाव तुझ्या थोर वैभवा बसत आम्ही तुका वाखणटाव सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्राक सुम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया आमच्या एक एकल्याची इंतसावा बापाक घालुया. जेजूचे काळजांतली काकूत दया आमकां करीत भशेन मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आजच्या दोबाजीक पोरबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदितांव आनी ताच्या ओप्रिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां भावते जोरींतलें दैवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. ओझेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रेमाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस कोत्ता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगोयता तशें हांवें तांकां वेंगोयलीं आनी ओडव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें कालीज म्हजेच भितर पोतोता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रेमाचे हांव आनीक निसंतोन कोचचो ना. कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतोन करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. सगळीं म्हणुया, सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. कोरेंच देव म्हजो तारो, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचे कितोन गायता, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब, सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताल्ल्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कोलोयात, ताची कौतीक कोतुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब, सोडवणाराच्या जोरींतले संतोशान आमी उदक काडटले. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमीचेर तीं कोलोयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायोनां कोरात.
आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोरेंच व्हरतो. जबाब: सोडवणाराच्या जोडींतले संतोशान आमी उदक काडटल्या. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ले मोदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगडचें देणें देवान म्हाका फावो केलें आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सवे माजार उजवाडोवचें काम ताणें म्हाका दिलें. सोर रोजनारा देवान हो गूट कालांच्या अरोंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची अगोनीत जानवाय फकत आतां पयस सभे वरवीं सर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कोलीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुमया सवें देवान सासणांक तावन येवजलेली मांडावळ. ताचे सवें ताचेर भावाट दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारान सगळें बापूयपण उपजता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्करणांत पर्यान रिगतल्या बोलान घोटायेन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावाटा वरवीं ठिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पालां मोगांत रिगून रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी कोलांत कितली ती समजूंक सगळे पवित्र केल्ले बरोबर तुमकां बोल मेळटलें. आनी सगळे जानवायेन परस व्हडतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे वर्ते वरवीं तुमी देवाचे संपूर्ण भोरतेन भितर सरतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. उद्गार. सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर, सर्वेस्वराचो इसोर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवा महाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोय महान तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केईत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार पुरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बाराबर कुर्सार मालोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रोगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे खातीर ही गोवाय दिल्या. ताची गोवाय खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक
अशेंच म्हणटा ताचें एक तरी आड मोडचें नात. हें उतर खरें जावचें की वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास विदलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज खुशालकायेन पवित्र सभा जेजूच्या भूपवित्र काळजाची दोबाजीक परब समारंभता. आनी जरी शुक्रार आज सातोळ्याचो एक दीस, वावराक वचपाचो दीस, शाळेंत भुरग्यांक शाळा आसा, तरी ह्या शुक्राराक जेजूच्या काळजाची भोगती आख्या संवसाराक ही परब आमी समारंभता. फ्रांसाच्या एका माद्रीक दिश्टी पडून जायतीं दर्शनां दिवन मारिया मार्गरिदा आलकोक हे भाग्यून माद्रीक दिश्टी पडून जेजून ही काळजाची आपल्या भोगती करूंक मागले. हें काळीज जें मनीसकुळाच्या मोगान लासता, तातूंतल्यान फकत मनशा कडल्यान अनुपकारपण, बेसारमाय आनी अपमान घेता. तूं तरी म्हज्या काळजाक मान दी असो जेजू हे माद्रीक मागता. भाव भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा सगळी क्रिस्ती भावार्थी हे जेजूचे काळजाक ही परब करून आमचें न्हूच फारीकपण, मोग आनी ताणें ताचे काळजांतली घेतलेलीं भांडारां उडकून आमी ताचे काळजाची देख घेवंक वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा खुर्सार जेजू मोत्तूच एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी बागेवन जिवां सांगता रोगत आनी उदक व्हांवलें म्हणटा. आनी तो म्हणटा हें आपणें काशा पळयलां आनी जें कितें हांव सांगता तें खरें, तें सत. तुमी सगल्यांनी सत मानचे खातीर. एका शिपायान एक बालो घेवन खुर्सार मेल्ल्या जेजूची कूस विधली, रोगत आनी उदक व्हांवलें. रोगत आमी जाणा जिविताची कुणां. ब्लड इज द सिंबल ऑफ लायफ. ब्लड इज द सिंबल ऑफ गुड हेल्थ. ब्लड इज द सिंबल ऑफ सॅक्रिफायस एंड डेथ. आमकां जिवीत दिवपाक जेजू आपूण खुर्सार मरता. ताचो उत्तम त्याग मनीसकुळाच्या मोगा पासून. वॉटर इज द सिंबल ऑफ लायफ एंड प्युरिफिकेशन. उदक व्हांवलें म्हणटा बागेवन जिवांव इज अ सिंबल ऑफ लायफ एंड प्युरिफिकेशन. आमचे कुडीन चडशें उदक आनी खुर्साचेर जेजूची कुस उदक आनी रोगत व्हांवचें जाता. आमकां आयकल्याक नितोडकाय भोव करून कोणां आमच्या बावतिजमाची जे दिसाक आमी पवित्र स्नान घेता, बी प्युरिफायड, आमकां नितळकाय मेळटा. पवित्र उदकाचें शिवर आमचेर पडटा, आमचे तकलेचेर पाद्री उदक घालता आनी वी आर प्युरिफायड. आमी नितळ जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, आज घरा वयता आसतना जेजूच्या काळजाची परब करून कितें शिकुया. पयले सुवातेर जेजू आमकां आयकल्याक आमंत्रण करता, म्हजेशी याद, कम टू मी, म्हजेशी याद. भाग्यवंत मातयाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसूर 11 वड 29, 28, 29, 28, 29 जेजू म्हणटा,
म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. येयात, हें जेजूची काळीज आमकां आपयता, आमंत्रण दिता, इनवायट्स अस. कितें करूं? ताचे कडल्यान शिकूंक कितें? जेंटलनेस, मीकनेस, ह्युमिलिटी. जेजूची काळीज एक गूण खुणायता, जेंटलनेस. जेजू कितलो मधूर आसलो, दयाळ आसलो, कालती आसलो. ब्लेस्ड आर द मीक. जेजू म्हणटा भाग्यांत, मॅथ्यू चॅप्टर 5. भाग्यांत जेजू म्हणटा आमकां, म्हजे लागीं शिकात. आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. ब्लेस्ड आर द मीक. काय बरो एक गूण जेजू आमकां आपणावंक आपयता, ताचे कडल्यान शिकूंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जेजूचें आमंत्रण आमकां कितें करूं? मोग आनी दया. जेजूच्या काळजांतल्यान मोग आनी दया व्हांवता. सगळें सवें, पातकें सवें, बरें मनशां सवें तो आमकां आपल्या मोगान रेवडायता. ताची काकूत, तो काकुतीचो थेवो. कितली आमी असोक, कितली आमी पातकी. म्हजेशी येत म्हणटा. तुमच्या जिविताचें वजन जड जालां. लर्न फ्रॉम मी. टेक माय योक. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. म्हजे लागीं शिकात. आय एम मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. जेजूच्या काळजांतल्यान ताची कालतीकाय, ताचो हुस्को. कितलेशें भाव भयणीनो आमी शुभ वर्तमानांनी वाचता. जेजूचे काळजांतले बरेपण व्हांवलेले. त्या काजाराक गेलो, सोरो नासलो, उदकाचो सोरो केलो जेजू. लाजरस मेलो, जेजू रोडटा, ताचो इश्ट मेलो. पातकी 2 वसूलदार धांवून येताले. कोडकार पयस रावन म्हणटाले आमची काकूत कर. जेजू सगळ्यांकूच भाव भयणीनो बरेपण शिपडायता. आज इदाच्या काळजाची दोबाजीक परब करता आसतना आमी शिकुया टू बी मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट, टू बी जेंटल इन आवर अप्रोच टू एवरी वन. मागुया आमकांय दया आनी सगळ्यान व्हड एक व्हडलें काळीज सगळ्यांचो मोग करूं. आमच्या दुस्मानाचो पुराय सगळ्यांचो मोग करूं. जे मोगान आमी एकेका सवें देवाचो उपकार पळयता. तरी परबेचो फोड कसो आज आमी गारयता आसतना जेजूचें आमंत्रण आपणावया आनी ताचे भाशेन ल्हानवीक कालती काळजाची आमकांय कोर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया सांगताक म्हणून. सोत मानता देवाक, सोत पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसताना आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूश सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकेंचे मोक्षणे, फुडेचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. बसून आमची एक एकल्याची इंतसां उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारून जेजूचे काळजा सारकी आमची काळजां जावंक मागुया. बेटोने आमी गायन गावया. बागींतल्या फुलां मोरें सी सो
पान 30, C6, page 30. Băghitlea furaमध्ये, रानातल्या झाडामध्ये, खोरीतल्या धातूमध्ये, ईश्वरात सोडले देणे. खोरीतल्या धातूमध्ये, ईश्वरात सोडले देणे. जेजूच्या कारचा सोबे भेटोयता काळीज मोचे. जेजूच्या कारचा सोबे भेटोयता काळीज मोचे. रावया भयणी भावनो आमच्या बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मान घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावडतो मोग पळोवन हे आमचें बलिदान दोयेन तूं मानून घे. आमच्या अशक्तायेक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका अपमान करता. तुऱ्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचें तूं बोगसणें आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवडांतल्यान व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितेल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणीचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विधलेल्या काळजान सोडवणार सगळे मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Hovi, 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 Ovaraco, Sorvesvor tu, Hovi, 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 Ovaraco, Sorvesvor tu, Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उस्वर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्वराची नावी येता ताका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें म्हणून घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोस आणि काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे, तुम्ही समयस घेयात आणि अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समयस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. Gesù melo, Gesù शिवंचलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दीन बसता. जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वराचे तुजे चाकरा लुईस पियाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वयले. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुरो जिवन जावं. पुरो जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा पिठेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तारण्यान पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांती सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. होस्त जेजू आमचे खातीर मरून जिवन जालो. कुर्सार उमकळटना ताचे कडवडांतल्यान रगत आनी उदक व्हांवशें केलें. पवित्र सभेक फुटली सासनीक जिविताची जोर. होस्त जेजू आयज आमकां मोगान आपलेशें आपयता. ताच्या जेवणांत भक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
देव जाता मनशाचे काळ जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना आमी गायन गावया. D7 पान 50, D7 पेज 50. देव जाता मनशाचे काळ लिवलोलो उड्या रुपान ताणे वाडले भुकेल्या वियोग दिले दानेल्या ताणे वाडले भुकेल्या वियोग दिले दानेल्या परमेश्वर गीतलो बरो ताचो मारी रोक्षी नाचलोलो 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 ल्हान व्हडल्यान दुर्मोळ क्रेस्तान सांगाती दोनया चाकरान एका चेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची एका चेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची परमेश्वर गीतलो बरो ताचो मारी मोक्षी नाचलोलो परमेश्वर गीतलो बरो ताचो मारी मोक्षी नाचलोलो. उभी राहूया. विचलोल्या आदारी बी साहेबा पासत मागणी. भुमोगाच्या बापा आमचे सासणीक गोवळ्या तरेतरेच्या मुण्यारपणाचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सभेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुताच्या जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सभेंत गोवळ्याची पदवी दिवन तुज्या इंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक शिवांक तुवें विचून काडलें. देखून आमी तुका दिन वाजता आनी तुजे लागीं मागता तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गोवळ्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गोवळ्याच्या शिगुणांनी नेटय. जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शेळयां पासत भेटोवंक आनी क्रिस्ती सोपुनायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुदीन आनी भक्तीन तांकां भर. आनी आमी आमच्या गोवळ्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवून आनी विस्वासी शेळयो जावन एकूच इंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गा वेल्यान चलून आमच्या गोवळ्या बराबर सासणाच्या जिविताक पावशी कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीचे बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आयज आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर तो मोग आमचे काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोरी आमकां ओदीक ओदीक तूं ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणांचे सोबे तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची सेवा चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां फादर मारियन, फादर हिस्टन, फादर डॉमिनीक, फादर ब्रिटो आनी हांव जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोगाची परबेची हुनुनीत परबी दिता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. मे गॉड give us special blessings today as He invites us to come to His Son.
आपल्या पुताशी यात आनी आपल्या पुता कडल्यान शिकात कालती मोगाल दोळ्यार जावं आमी सगळीं जेजूचे काळजाची भोगतींतल्यान देवाक लागीं सरूंक आमचे आवंडे. आज सांजे आमची दोबाजीक परब 5:30 वरांचेर जेजूच्या काळजाचो तेस करून आमी मीस करतले. मिसाक आज फादर बॉनिफास फुडतात आमचे मदीं आसतलो देवाचें उतर पुरगुटून. पावस ना जाल्यार आमी सांतिस्मांचें पुरसांव काडटले. तुमकां सगल्यांक ह्या परबीच्या मिसाक वांटून घेवंक आमंत्रण. फाल्यां शेनवार 3:30 वरांचेर ऑल्टर सर्वसांची जमात आनी 4:30 वरांचेर आमचे सिनियर सिटीजन्स हांची जमात आनी 6 वरांचेर सदां भाशेन इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. फाल्यां 3:30 ऑल्टर सर्वस, 4:30 सिनियर सिटीजन्स आनी 6 वरांचेर सदांचे संडे ऑब्लिगेशन इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे काळजाची लागीं सरूंक आनी ताचे काळजांतल्यान कालतिकाय दुलोबाय शिकूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया R10 पान 179 R10 पेज 179 जेजू भाशेन. जेजू भाशेन आशे हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन सांगचें हांवें दिसा दिसा किणा किणा कांती ओड बुरगाची म्हज्या मनाची तारतना. जेजू भाशेन आशे हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना.